गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। सर्व बांधवांना नमस्कार। हा अनुपमा शणै। आज आम्ही भगवद्गीतेतले 134, 135 आणि 136 श्लोकाच्या म्हळ्यार 3rd अध्यायाचे 36, 37 आणि 38 श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया। फर्स्ट श्लोका नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। मनशानं करचें हें कर्माक कारण कसने, खंयची कर्म चांग खंयची कर्म वायट, कर्म कित्याक करका, करनातल्यार कसन जाता, मनशाल कर्माक आनी गुणाक कसो संबंध म्हळ्यार कसं कनेक्शन हे पुरे कळून घेतले नंतर अर्जुन कृष्णाक निमगिता, हे वार्ष्णेय। वार्ष्णेय म्हळ्यार कृष्ण। वृष्णी कुलांतूं तागेलो जन्म जाल्लेलो देखून ताका वार्ष्णेय म्हणून नांव आयलां। तर हे वार्ष्णेय, तूं सांगिल्ले ते पुरे विशय कळूनय मस्त वेळाक मनुष्य आपल्या मना विरुद्ध जावन कर्म करता। म्हळ्यार एखाद्या कर्म चुकीचें आसा, करचें समन्हय म्हूण कळ्ळी ती की न्ही, तागे लागच्यान तें कर्म घडता। ती खंयची शक्ती आसा जो वत्तायपूर्वक जावन तागे लागच्यान हे पाप कर्म करसून घेता। म्हळ्यार ह्या प्रश्नाक कृष्ण नेक्स्ट श्लोकांत उत्तर दिता। In this verse, Arjuna is asking why people commit sinful acts even when they don't want to, as if compelled by some force. Next श्लोक पळया। श्लोका नंबर 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष। संस्कृताचे काम म्हळ्यार आमचे गेल्यान इच्छा, आशा म्हळ्यार वॉन्ट, डिझायर म्हूण श्री कृष्ण सांगता, हे अर्जुना, मनशाल रजोगुणा निमित्तान उत्पन्न जाल्लेले हे कामक्रोध म्हळ्यार आशा, आकांक्षा आणि कोप हे अग्नीन तुले आहुतीवरी कितले घालती की न्ही तृप्त जायना, शांत जायना, अग्नी आनिके चड जोडचा सुरू जाता। देखून हेंची कामक्रोध भयंकर पापिस्ट आशिल्ले तसले वैरी म्हळ्यार शत्रू म्हणून तूं लक्षांत दवर। Krishna identifies kama and krodha, that is desire and anger, which arise from rajas, are the true enemies of the self. These emotions cloud judgment and lead one away from the path of righteousness, of self-realization. Next श्लोक पळया। श्लोका 38। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। कशी धुवरान उज्जुनी पोनवतकी म्हळ्यार यज्ञकुंडांतनी आमी पळयता ती
भरपूर धुवर येता जाल्यार भितर आशिल्ले अग्नी निपोवन गेलेले आसता तशी आनी धुळीन कान्नडी निपून वतकी कान्नडी वयर धुळी मांडल्या म्हणून जाल्यार आमकां कान्नड्या म्हणून कळना थंय तशींची गर्भजलान म्हळ्यार गर्भा सुत्तांत आशिल्ले उदका निमित्त गर्भ दिसून येना की तशींची हें कामक्रोधान आमगेलें ज्ञान निपून वता. As fire is enveloped by smoke, as a mirror by dust, and as embryo by the amnion, so is this knowledge enveloped by this desire or lust. आज एक हांगारा पळोवया मुका वयले नेक्स्ट एपिसोडान पळोवया. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवाद.